प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वड 17 ते 24 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 17 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते बियास्तोर शीस कुशाल बरीत जावन परत आयले. ताणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देवचार पुर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो सरकार थावन पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. पळयात, सोरोपांनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोंडां मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू संतोसता. त्याच वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी संतोसान बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाऱ्याक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नको बगर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटी ओडोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळूंक ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळूंक ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कितें घडटा. बेस्तोर जाण परत येतात. आमी थोड्या दिसांनी पयलीं आयकलां की जेजून दोगां शिसांक आपले फुडें गांवांनी नोगरांनी धाडलेले थंयसर उतर परगट करपाक. तांकां देंवचार काडपाक पदवी दिली, लोकांक बरी करपाक ताणें पदवी दिली. आनी जेजूचे शीस आतां बेस्तोर दोग जाण वेतात आनी आतां सगळे परत येतात. आनी जेन्ना परत येतात ते आतां जेजूक सांगतात, वीज कसो स्वर्गार्थान पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. अशें जेजू तांकां सांगता. कित्याक बाबणीनो, हे शीस जे येयल्ले जेजूक सांगतात, सायबा म्हणटात, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. पूण जेजू आयज बाबणीनो आपल्या शिसांक आनी तुका आनी म्हाका आयज कितें सांगूंक सोदता. तो म्हणटा, पळयात म्हणटा, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोला मुस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय तुमकां वायट जावचें ना. पूण हीं उतरां आमी आयकोंक एकदम गरजेची जेजूची. जेजू कितें म्हणटा 20वी वडीन, तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खोशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गांत बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. भाव-भयणीनो, ह्या संवसारान आमी खूब काम करता. जोलो इगोर्जेन काम करता, देवाचें उतर परगट करता, सगळें शेरमांव दिता, आमी सगळें बरेंपण करता, भुकेल्यांक जेवण दिता, ताणेल्यांक पिवण दिता, आमी सगळें बांदता. खूब वस्तू ह्या संवसारान आमी करता. दुसऱ्यांक शिकयता. दुसरो लोक आतां ह्या संवसारान व्हड जाता, तांचें नांव गाजता. हें सगळें आमी करता. हें बरें हा. पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. हाचेर आमी केन्ना नियाळ केला भाव भयणीनो? आमी ह्या संवसारान आमी कितल्यो वस्तू करता, बऱ्यो करता. हांव म्हणना वायट करना. आमी जेजूक आमी वळखता, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स करता, मागणे करता, आमी बरे भाशेनची येता. हें सगळें बरें आहा. पूण भाव भयणीनो, आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात काय? जे आमकां देव सांगता, पवित्र आत्मा आमकां सांगता, ती वस्तू आमी करता काय? वय, आमी सगळें बरी वस्तू करता. आमी खरेपणी
सगळें आमच्या संवसारान बरें करता तें बरें आहा, पूण जें आमकां पवित्र आत्मो सांगता, जें देवान आमकां सांगलां, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्मो आमकां फकत देवाचें काम करपाक सांगता. आमचो संबंद देवाशी घोट जावपाक तो आमकां सदांकाल आमकां देवाच्या उतरान शिकयता. आनी देवाचें उतर जेन्ना आमी पाळटा, खरेपणी आमी देवाची खोशी करता. आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. आतां आमी खरेपणी देवाची खोशी करता आनी आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसतात. पूण भाव भयणीनो, कितलो लोक धर्मान बुडला, कितलो लोक बऱ्यो वस्तू करता. हांव वायट वस्तू करिना म्हणना, पूण ह्यो वस्तू ज्यो आमी करता खरेपणी आमकां पवित्र आत्म्यान सांगलेल्यो काय, आमी खरेपणी जें आमी करता तें आमी देवाची खोशी करता काय, हो फकत आमी आमची खोशी करता, आमचें नांव गाजपाक, लोक आमकां मान दिवपाक, आमचें व्हडपण दाखोवपाक. भाव भयणीनो, आमी ह्यो वस्तू करता जाल्यार आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें बोगसणें मागुया. कित्याक भाव भयणीनो, व्हडली वस्त म्हणल्यार, खरेपणी व्हडली वस्त म्हणल्यार आमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसपाची जाय. कित्याक शास्त्रांच्या शासनाक आमी जेजू बरोबर जिवंक जाय, ना तर आमी एमकोणान वयतलीं. जो कोणाचें नांव स्वर्गार बरयल्लें आसा तीच फकत स्वर्गराज्यान भितर सरतलीं. आनी जो कोणाचें नांव स्वर्गार बरयलेलें ना ती एमकोणान वयतलीं. म्हणटच आमकां गरज आमचें नांव तें स्वर्गार बरयलेलें, त्या पुस्तकाचेर बरयलेलें, देवान आपलें नांव, आमचें नांव बरयलेलें आसूंक जाय. म्हणटच हें नांव आमचें बरोवपाक आमी खरेपणी देवाची खोशी करूंक जाय. आमी जेजूक आमचो स्वामी देव खरेपणी मानला जाल्यार, ताच्या रोगतान आमी धुवन जाल्या जाल्यार आमकां देव पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्मो आमकां उतरान आमकां आमचें जिवीत सारूंक दिता. आनी तें उतर आमी जेन्ना पाळटा, आमी देवाची खोशी करता. आतां आमचें नांव त्या पुस्तकाचेर स्वर्गार बरयल्लें आसता आनी एक दीस आमी स्वर्गराज्यान आमी भितर सरतले. खरेपणी सासणेचें सूख आमी भोगूंक पावतले. तर आयज बाब भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर, ह्या उतरांचेर जेजूच्या आमी नियाळ करुया. खरेपणी आयज पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाडून, देवाचें उतर शिकोवन, देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी आयज सुरवात करुया. आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक, लोकांचें नांव त्या पवित्र पुस्तकाचेर स्वर्गार बरयल्लें जावपाक आमी आयज जी आमी खरेपणी जेजूची देवाची खोशी करता तें आमी वावरूंक आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.